तारा केरकार मुरगांवची नवी नगराध्यक्ष जाल्या। तारा आणि भावना भोसले दोगांकूय 10 मतां पडली। उपरांत लॉट पद्दतीन तारा केरकार वेचून आयली। मुरगांवची पालिका उद्देजक नाना बांदेकर चलयता म्हूण भावना भोसलेन आरोप केलो। इतले मजगती काणकोणचो नगराध्यक्ष महादेव देसायान राजीनामो दिलो। सायमन रिबेलो नवो नगराध्यक्ष जावंक शकता। नगराध्यक्ष पदा खातीर तारा केरकार आनी भावना भोसले दोगांय राविल्ले। दोगांकय 10 मतां पडिल्ल्यान रिजल्ट टाय जालो। ताका लागून लॉट काडचे पडले। मुरगांवची पालिका उद्देजक नाना बांदेकर चलयता म्हूण नगरसेवक भावना भोसलेन आरोप केलो। टर्म वायज म्हाका टर्म मेळपाक जाय न्हू। जेन्ना आमी रुलींग नसून अशें समज गेमी करता क्रॉस वोटींग बीन करता आमी कितें करपाचें म्युन्सिपालिटी कित्याक की समज म्युन्सिपालिटी समज कावन्सिलरच्या हातीन चलता एका इंडस्ट्रियलच्या हातीन चलता जाल्यार कसलो यूज हांगा नाना बांदेकर इंडस्ट्रियल नाना बांदेकर। तारा म्हणटा ताचे जैताचे श्रेय नानाक। नाना बाबान उतर दिल्ले करतलो म्हणून तेणें तो हांगासर ना। थोड्या जाणांक तेणें सांगलें, थोड्या जाणांक ताका सांगपाकूय टायम मेळना। मात भावना भोसलेन नानाचेर केल्ल्या आरोपांचेर विचारले तेन्ना तारा गडबडली। नाही पळय, नाना बांदेकर सद्या गोंयानूच ना। नाना बांदेकर सगळ्या गोंयानूच ना। सगळे म्हाजे जे लोकांनी म्हाका वोटींग केला त्या लोकांक दिसलें की तारा जर आमकां आज अपील करता आनी खरेंच ताका आमी खंय तरी ड्यूज केला ना तेजो हांव म्हणटा की तेणें म्हाका आशिर्वाद दिवचो। हांवें बाकीच्या कावन्सिलरांक सांगलें आनी तेणें बी सांगलें पळया रे तुमी चिंता रे ताका दिवपाक जाता जाल्यार तुमी दिवंक शकता अशें म्हटलें तेणें आनी तेजो मातसो सपोर्ट आसा म्हाका। इतले मजगती काणकोण पालिकेचो नगराध्यक्ष महादेव देसायन राजीनामो दिला। थंयचो नगराध्यक्ष आळीपाळीन बदलता। 10 म्हयने उपरांत नगराध्यक्ष बदलपाचे नगरसेवकां मदीं थारिल्ले। आता सायमन रिबेलो नवो नगराध्यक्ष जावपाची शक्यताय आसा। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी गोंयांत आंब्याच्यो 60 जाती, कांय मुळासावन कोकणांतले, कांय पुर्तुगीजांनी हाडिल्ले। आंब्याचे वेगवेगळे जिनस आनी एकार एक सोबीत कलाकृती हे सगळें पळोवंक मेळटा पणजेच्या मँगो फेस्टिवलाक। कला अकादमीन शेतकी खात्याचो हो आंब्याचो वर्सुकी महोत्सव मंगळारसावन सुरू जालो। सुमार 1600 आंबेकारांनी मेळून 60 जातीचे आंबे हाडल्यात। राज्यपाल भारत विरवांचें उक्तावण केलें। महोत्सव 15 मे मेरेन चलतलो। मँगो फेस्टिवल ऑर्गनायज केल्लो आसा, आंबा महोत्सव, आनी हांगासर जाय तरेचे विविध प्रकारचे आंबे तेंच्यांनी हांगासर डिस्प्ले केल्ले आसात आनी मोर देन 60 वरायटी आंबे हांगासर आसात। त्याच बरोबर 1600 पेक्षा जास्त लोकांनी हांगासर भाग घेतलेलो आहा। इतल्यान खबरचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।